नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। कोकण रेल्वे येरादारी सुरू, सूत्रा सांगतात ट्रेनीचे वेळापत्रक सांजे मेरेन पडटले जाग्यार। रुळावेले डबे काढले, कोकणासहित गोयचे पॅसेंजराचे हाल, 2 दीस बसवाल्यांनी काढले जोडून। सीमेचेर पाकिस्तानाची सेगीत फायरिंग, भारताचे लष्कर सीमा सुरक्षा दळांनी कारवायेन जाप, 4 आतंकवाद्यांक मारले, 2 जवान शहीद, सुरक्षेचेर केंद्रीय पावण्यार बसका। काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जॉनाक काढलो म्हूण खबर पातळिल्ल्यान पक्षान खवदळ, नवो अध्यक्ष नेमपाच्यो हालचाली, एक गट घेता लुइजिनाचे नाव, दुसरो म्हणटा खबर फट। एसीबीन हाऊसिंग बोर्डाचे उस्तिले स्कॅम, 6 जाणांनी कोलवाळे हाऊसिंग बोर्डाचे कमर्शियल प्लॉट उखल्ले सवाय भितर, प्लॉटांचेर बांदकामांक बंदी, प्लॉट कसिनोवाल्याक विकले म्हूण बोवाळ। आणि ताळगाव धारबांदोडे जिल्लो पंचायत, कुळे पंचायतीच्या वॉर्डाचे पोटवेंचणूक निकाल जाहीर, धारबांदोड्या रिमा नायक, ताळगावा सिडनी बार्रेटो, कुळे नरेश शिरगांवकर जिखलो। खबरो विस्तारान। कोकण रेल्वे येरादारी सांजे मेरेन जाग्यार येतली। दिसभर लागून रुळावेले म्हालगाडयेचे 7 डबे कडेक काढले। दनपार सावन ट्रेनी सुरू जाल्यो। वेळापत्रक सांजे म्हणल्यार जाग्यार येतले म्हूण रेल्वेची सुत्रां सांगतात। आयतारा सकाळ सावन ट्रेनी बंद आशिल्ल्यो। रत्नागिरी करंजडी रेल्वे स्टेशना लागसार कोटा कलिकट म्हालगाडयेचे 7 डबे रुळावेल्यान घसरिल्ले। गोंयचे 4 धरून गोंय मार्गावेल्यो 8 ट्रेनी आयतारा रद्द केल्ल्यो। चवथीच्या दिसांनी पॅसेंजरांचे हाल जाले, मात बसवाल्यांनी 2 दीस जोडून काढले। नेमके चवथीच्या दिसांनी आणि विकेंडाक कोकण रेल्वेन परत एक फावट कोकणांतल्या पॅसेंजरांचो घात मारलो। म्हालगाडी रुळावेल्यान घसरपाची ही पहिलीच घडणूक न्हय। हे फावट रत्नागिरी करंजडी म्हालगाडयेन पलटी मारली। धान्य घेवन म्हालगाडी कोटा सावन कलिकट वताली। मार्गावेल्यो 8 गाडयो अकस्मात रद्द केल्ल्यान गोंयकार धरून पुराय कोकणांतल्या पॅसेंजरांचे दिसाचे शेड्यूल हाल्ले। करमळी शताब्दी प्रीमियम स्पेशल ट्रेन रद्द, दिवा सावंतवाडी रद्द, कोकण कन्या रद्द, जनशताब्दी रद्द, दादर सावंतवाडी गणेश स्पेशल रद्द, लोकमान्य टिळक टर्मिनस करमळी एक्सप्रेस रद्द, मडगांव अर्नाकुलम रद्द आणि दादर मडगांव एक्सप्रेस रद्द। कोकण रेल्वेची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण घसरिल्ल्या 7 डब्यांची आडखळ काढून रूळ सकाळ म्हळ्यार क्लियर केलो। ट्रेनी सुरू जातल्यो आणि कोकण रेल्वेचें वेळापत्रक सांजे म्हळ्यार जाग्यार पडटलें। नेमकी विकेंडाक कोकण रेल्वे बंद पडली म्हळ्यार गोवा मुंबय बसवाल्यांनी 2 दीस जोडून काढले, पूण पॅसेंजराक ना पर्याय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सीमेचेर पाकिस्तानान सेगीत फायरिंग सुरू केल्ल्यान भारताच्या लष्कर आणि सीमा सुरक्षा दळान ते वाठारांत कारवाय सुरू केल्या। फाटलो 1.5 म्हयनो पाकिस्तानान ह्यो गजाली नेटान धरल्यात। फाटले 24 वरांत कुपवाडा वाठारांत 4 आतंकवाद्यांक सुरक्षा दळांनी मारले। भारताचे 2 जवान शहीद जाल्यात। शिमे भितर घुशिल्ले आतंकवाद्यांक पाकिस्तानी लष्कर आदार करता म्हूण थंयसान रिपोर्ट आयला। लोक शिमेवेले गांव सोडून वचपाक लागल्यात। सुरक्षेचेर प्रधानमंत्री मोदी आणि गृहमंत्री राजनाथ सिंगाची बसका जाली। बीएसएफ के जवानों का मोराल बहुत हाई है और सीज फायर वायलेशन जो पाकिस्तान कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं। पाकिस्तान को बार बार प्रोटेस्ट नोट दिया जा रहा है कि सीज फायर वायलेशन बंद कीजिए, लेकिन पाकिस्तान इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हर रात को वो सीज फायर वायलेट कर देता है और हमारी सिविलियन पॉपुलेशन जो पीछे है उसको टारगेट करता है। हमारी यूपीज पे भी फायर डालता है और हमारे लड़के मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। 16 जुलाई से अभी तक 30 टाइम्स पाकिस्तान सीज फायर वायलेट कर चुका है और पाकिस्तान आर्मी उनको बैकअप कर रही है। ये तो बड़ी पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है कि हमेशा पाकिस्तान आर्मी उनके बैकअप में रहती है, रेंजर्स के। There have been, I have said so yesterday also, I am repeating it, there have been a series of provocations in the last few days, but our armed forces there at the LOC and the BSF at the international border are fully protecting both our territory and our people. Given the breakdown in communication between India and Pakistan, I don't know how the Narendra Modi government plans to resolve this issue. They promised the people of this country achhe din.
The people living along the border are people of this country. They have as much of a right to those अच्छे दिन as anybody else. सारे यहाँ पूरी रात लोगों ने जागते निकाली है और क्या नाम यहाँ के दीवारें भी जो है वो हिल गई हैं, काफी नुकसान हुआ है, फसल का काफी नुकसान है। इधर तो बहुत गोलाबारी चल रही है, इसलिए 4 गायें, 2 गायें और 1 भैंस की मौत हो गई है, इसलिए हम अपना सामान लेके ये गांव छोड़ के जा रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाक अध्यक्षपदावेल्यान काडून उडयला म्हूण खबर पातळिल्ल्यान काँग्रेसीन खवदळ पडला। सध्या 2 गटांतल्यान 2 तरेचे बाजू आयकुपाक मेळटा। एक गट म्हणटा जॉनाक काडून 2 दिसां भितर नवो अध्यक्ष नेमपाचें थारता। हो गट लुइझीन फालोरेचें नांव घेता, जाल्यार दुसरो गट म्हणटा जॉनाक काडपाची बातमी खरी न्ही। अजून मेरेन हायकमांडान तांकां तशें कांयच कळोवंक ना। वेंचणुकेंत पक्षाआड वावर केल्ल्यांक जॉनान सध्या पक्षांतल्यान निलंबीत करपाक सुरवात केल्या। दहेज मिनरल्स आणि प्रताप सिंग राणे यांच्या कोफुसावा उपरांत काँग्रेसीत बऱ्योच घडामोडी घडपाक लागल्यात। आयतारा प्रदेशाध्यक्ष जॉनाक काडलो म्हूण एका दिसाळ्यान खबर दिली आणि काँग्रेसीत खवदळ पडलो। काँग्रेसीचे 2 गट 2 तरेन उलयतात। दहेज मिनरल्स प्रकरणात राणेक अडकयल्ल्यान जॉनाचेर कारवाय करची म्हूण एक गट मागतालो। तो गट म्हणटा जॉन फर्नांडिसाचे प्रदेशाध्यक्षपद काडपाचें निश्चित जाला। जॉना आड खंय सोनिया गांधी कडेन कागाळ पाविल्ली। प्रदेशाध्यक्ष बदलपाचो निर्णय केन्नाय जाव येता अशें सुत्रां सांगतात। प्रदेशाध्यक्ष पदाची माळ एक वेळ लुइझिनाच्या गळ्यात पडूंक शकता। 26 ऑगस्टाक लुइझिनाच्या वाडदिसा निमतान ही घोशणा जाव येता असो लुइझिनाच्या लागींचो गट उलयता। दुसरो गट म्हणटा जॉनाचेर कारवाय जाल्या म्हूण खबर फट। प्रदेश काँग्रेस समितीन तशी प्रेस नोटय काडल्या। कमिटी म्हणटा बातमी आयल्या ती फट। हायकमांडान तशें कितें लेखी धाडल्यार जीपीसीसी स्वता जावन मिडियाक कळयतली। जॉनाचे खबरेचे खरे खोटे विचारूंक म्हूण प्रुडंटान काँग्रेसीच्या चल्लकुमाराक फोन मारलो। तो म्हणटा जॉनाचो विशय हो काँग्रेसीन भितरले भितर थारावपाचो, सध्या कांयच जाहीर करिना। जॉनाक काडटात म्हणपाची खबर फट हेय तो म्हणना। See, what is internal matters, I won't be able to discuss with the media. कोई डिसीजन हुआ है सर? This is a totally purely an internal matter of that party. कुछ तो डिसीजन हुआ है क्या नहीं हुआ है इतना तो कंफर्म कीजिए। No. See, I won't be able to tell anything. This is an internal matter of the organization, party. Okay. So, there is no comment from my side. ओके, मगर कुछ तो जॉन के खिलाफ जो आपको पेटिशन मिला, जॉन के खिलाफ जो आपको कंप्लेन मिला था गोवा से, No comment from my side, please. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार। एसीबीन हाऊसिंग बोर्डाचे आनीक एक स्कॅम उस्तिला। प्रकरणाची स्वेच्छेन केस रजिस्टर केल्या। 5 वर्सां फाटीं 6 जाणांनी मेळून कोलवाळे हाऊसिंग बोर्डाचे कमर्शियल प्लॉट सवाय भितर उखल्ले। प्लॉट तांकां बोर्डाचे सवलतीचे प्रेसान पडले। प्लॉट घेतना बोर्डाचे अधिकारी आनी ह्या 6 जाणांनी मेळून गुड्डलसावा केल्यात म्हूण दुबाव। तातूंतली अर्दी जमीन गोंयच्या एकल्या ऑफशोर कसिनोवाल्याक विकल्या म्हूण बोवाळ पडला। आतां बोर्डान त्या प्लॉटांचेर बांदकामाक बंदी घाल्या। पळयात रिपोर्ट। गोवा हाऊसिंग बोर्डातल्यो भानगडी आता एक करून भायर सरतात। नव्या स्कॅमाक पुलिसांच्या एसीबीन हात घाला। हाऊसिंग बोर्डाचे कोलवाळचे 6 कमर्शियल प्लॉट 6 वेगवेगळ्या व्यक्तींनी एकठांय मेळून गुंडुलसांव करून घेतले। ते कमर्शियल प्लॉट हाऊसिंग बोर्डान तांकां कमर्शियल रेटीन दिनासतना 3500 ह्या हाऊसिंग येवजणेच्या दरान दिले। ह्या भानगडीत हाऊसिंग बोर्डाचे 2 इंजिनियर आनी तेन्नाचो व्यवस्थापकीय संचालक घुस्पला म्हूण केस जाल्या। प्लॉटाचे पयशे भरपाक वेळ वाडोवन दिवप ना असो नेम आसतनाय बोर्डान तांकां वेळ वाडोवन दिलो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण प्लॉट घेवपी मनीस एकलोच। वेगवेगळ्या मनशाच्या नांवान ताणें प्लॉट घेतले म्हूण केस वयल्या वयर पयल्यार दिसता। ह्या दुबावा वयल्यान एसीबीन केस रजिस्टर केल्या। महालेखापालानूय आपल्या रिपोर्टात हाऊसिंग बोर्डाच्या ह्या कारभाराचेर खर निरीक्षणां केल्यात। एसीबीन प्लॉट घेतिल्ल्या 6 जाणांक समन्स काडून चौकशी सुरू केल्या। मेळ्या ते म्हायती प्रमाण ह्याच प्लॉटवाल्यांनी तातूंतली अर्दी जमीन गोंयांत ऑफशोर कॅसिनो चलोवपी एका मोठ्या कंपनीक लाटल्या। केसीचे फाटभुंयेर गोवा हाऊसिंग बोर्डान त्या प्लॉटाचेर सध्या बांदकाम करपाक बंदी घाल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ आनी चेतन गवस। घेऊया एक विराम।